नमस्कार अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जना काही स्वागत. आज एक भारी रुची जेवण आशिल्लें सुपर टेस्टी करंबला गोजी घेवन आयल्या. आतां करंबला सीजन आमगेले घरकड भोर जाला करंबला. कितले करंबलास पळय रुकाक तितले कीर बैसून पुरा खावन तो घालताची. पळय हांव पातळ पातळ स्लायस करता आनी एक तोपा भितर थोडीच उदक दवरता. थोडे म्हळ्यार अर्द ग्लास काणी वता तशी उणें म्हण येता ते उदक खतखतयले कुडले पातळ स्लायस करून घेतली करंबल ताका घालता आनी खतखतयले कुडले सिम करून दवरता. ಒಟ್ಟು एक 3 जवळ 4 निमिष भितर हे करंबल शिजून येता. पక్కने करंबल ना जाल्यार बिंबलाची अशी कोरी येता, तशीच आंबुल्याची कोरी येता, आंबाड्याची कोरी येता, पुरा जे अशी गोज्जू करूं जाता. पण हांगा हांव दाखयता तुमकां शिजले पळय म्हणजे सॉफ्ट जालें येलें इतलें जाल्यार आमगेलें करंबल शिजून आयलें. आतां हांव हें ऑफ करता आनी हें निवत घालता. निवता जितल्याक तें उदक आमकां जावका उदक उड्डोत नाका वाटीतन यूज करूं जाता. आतां मीठ आनी आमी कसलेंय घाल न्ही, मीठ पुरा वाटीतन घालचें. आतां हांव अशें सोय कांतून घेतला. हांव 1 कप सोय काडला. तुमकां कितले जावका गोज्जू तितले हाका गोज्जू म्हूण येता, भारतो म्हूण येता, कसलेय म्हूण येता. आतां हांव 1 कप सोय काडला. ताका पळय हरवी लसूण सोलून घेतली. एक तिख जावका हे एक 2-3 बॅडगी मिरसांग भाजिली तशी गांवची मिरसांग आनी मीठ इतलें घालूं आसचें पळय. तें घालचें न्ही लायक स्मूथ वांटून घेवचें. तुमी हरवी लसूण खायनाची म्हूण जाल्यार हिंगाची कोरी येता. सांगता हांव कशें करचें म्हूण. पळय आतां हें स्मूथ वांटून घेत तरी आमी आतां वाका करंबलाचें उदक निसतान काण वांटून घेतला. तातूंत करंबला पिसस मात्र असं शिजयलेले. आतां ते करंबला कुडके शिजयलेले सॉफ्ट जालेले ते हांव आजी ओट्टू घालता आनी एक रावंड वांटून हाडटा. जालें आमगेलें करंबला गोज्जू रेडी जालो. तुमकां हिंगाची करका लसूण नाका म्हूण जाल्यार एक 6 हिंगा कुडको आनी 2 सासम इतले तेल्ला भितर पटपटाचे आनी हे लोशणे बदलाक ते घालून वांटूचे. तेन्ना घम हिंगा परंबळाचे करंबला गोज्जू रेडी जाता. हें हांव हांगा लसूण घालून केला. तिखशें मिठशें जावका हें लायक तिखट जाल्यार मात भारी लायक जाता. आतां गोज्जू काडून घेतलो. थोडे ते करंबला उदक काडून दवरलेलें हांव तें घालून धुवन काडून घेता आनी तूं भितर गोज्जांक घालता आनी चिके धबधबी असो तेन्ना पोळ्याक इडलेक पेज्जेक पुरो भारी लायक जाता. पळय ताका वयल्यान 1 चमचो नारळेलें तेल घालचें. ते जाल्यार आमगेलें सुपर टेस्टी करंबला गोज्जू रेडी जाला. म्हाका तोंडाक उदक येता सांगला आयक उकडी पॅच करून दवरला हांव हांगा. पळय तें नारळेलें तेल घाल्यार ताजें कंप्लीट जाता ताजी कामां. तितले रुची तशीची भारी रुची जाता. तुमी पुरो जण ट्राय करून पळयाची. आतां करंबला सीजन नवें मेळता करंबला. पळय रुची करंबलाचे गोज्जू अथवा करंबला भार तांगा रेडी जाला. तेचे हांव सांगलें करंबल नातल्यार बिंबला न्हय करूं येता. हे आमगेले अन्ना भयणी आख्खा सुशीला काल रेसिपी ती भारी हुशार आशिल्ली असल पुरो गोज्जू करच्याक. तुमी पुरो जण ट्राय करून पळय. इश्ट जाल्यार आमगेले पेज फॉलो करा. धन्यवाद.